सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गायोन गावुया. 822 परमेश्वर रासवत चलयता. पेज 11. 822 पेज 11. परमेश्वर रासवत चलयता. ताचे रात सगळेच मोगाचे. परमेश्वर रासवत चलयता. ताचे रात सगळेच मोगाचे. Porsolanus वाचोळीचो आमचो देव आमचेर वागयता. सोमेस्ताक लागीं आपयता. आपणाचे मोदी जमयता. Porsolanus वाचोळीचो आमचो देव आमचेर वागयता. सोमेस्ताक लागीं आपयता. आपणाचे मोदी जमयता. परमेश्वर रासवत चलयता. ताचे रात सगळेच मोगाचे. परमेश्वर रासवत चलयता. ताचे रात सगळेच मोगाचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, ह्या सकाळच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक ह्या देव मंदिरांत पळोवन आमी खुशाल मागीर मोगाचो येवकार हे मिसा समारंभाक मागुया. खेरीत भाशेन फावस्टीन तॅलीस आनी इजाबेल डायस तॅलीस तांचे बसत तिसऱ्या वर्साचो उगडास करतना स्वर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभता आमचो भाव एडम दे जेजूस फेरांव आनी मारिया फेर्नांडीस आनी दुसरी वाडदीस समारंभतेल्यांक देवाचो आशिर्वाद कुडियात्म्याची भलायकी आनी जाणवाय. आयज पवित्र सभा करता उगडास सेंट एलिझाबेथ ऑफ हंगरी भाग्यवंत इजाबेल हंगरी वाठारांतले गिरेस्त कुटुंबांतले राजाची धूव. पूण तरी आसतना सगळें सोडटा दुबळ्यांची सेवा करता. तेगा भुरग्यांची आवय तिचो गोरकार तिच्या लग्ना उपरांत 6 वर्सांनी मरता. क्रुसेडर्स ह्या वाठारांत झुजता आसतना तो मरता. आनी ही आवय तेगा भुरग्यांची आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ करूनय जायत्यो दयाळ खोर्न्यो करता. दुबळ्या धाकट्यांक मजत करता. सगल्यांक आदार दिता. आपल्या लागीं आशिल्ली गिरेस्तकायेके भाशेन वांडटा. आपल्याचें जिवीत जोरयता. चड वर्सां जियेना ती, फकत 24 वर्सां जिविताची. 14 वर्सांची आसतना तिची फामील तिका लग्नान एका राजा कडेच प्रिन्स ताचे लागीं लग्न करतात. फकत धाकटुलें 24 वर्सांचें जिवीत सेंट एलिझाबेथ ऑफ हंगरी. पूण जायतें कितें ती आपल्या धाकटुल्या जिवितांत करता. एक घरकान्न कशी, एक तेगा भुरग्यांची आवय कशी, एक समाजीक अस्तरी कशी आपल्याला देवान दिल्ले गूण वापरता. आयज तिचो उगडास करतना देवाक अर्घ्य दिवया आनी आमकां एक एकल्याक जिजो आपयता. जो कोण आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जिवीत सासणाक सांबाळटा. आमी सेंट एलिझाबेथ ऑफ हंगरीची देख घेवंक आमकां हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
o म्हजो अपराध, o म्हजो अपराध, o म्हजो गूढ अपराध. हे सद्भाग्य घेवन सदांच संकवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया आमची एक एकल्याची इंते मागणी बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, दुबळ्या सवेक क्रिस्ता रुपणे ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्योन एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोदीन दुबळ्यांक आनी कोश्टां दुखीक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय एक उदार मन आनी काळीज दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणेच्या ससनान. देवाचें उतर आयकुया. उलोवंक घेवन पावूंक ना. वो केल्यार वस्तूचेर मन दवरून ते वस्तूच्या तोडणाराक वळखूंक ना. ती मनशां सोयमारूच पिशी. उजो वारो, जोजोडीत वारें, नखेत्रांनी भरलोलें अंथार, नेटान धांवतें उदक आनी अंथराना वेलें तीं. ही सगळी संवसार चलोवपी देव म्हूण ती सोजमोली. वस्तूचे सुरवायेक उलोवन तांणी तांकांच देव कशें मानलें. पूण ह्या वस्तूच्यो दोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण तांणी जाणां जावचें. कित्याक तेच सुरवायेच्या घडणारान तांकां रचल्या आनी तांचे पोरवेची आनी बोलाची तांकां कवतीक दिसली तर ह्योच वस्तू केल्यार तो तांचें मन कितलो अदीक पोरवेकार हें ताणें तोरपून तांचें कित्याक रोजनाच्या वटपणान आनी सुरवाये उद्देशी अनुमान करून त्याच रोजनाराक आमी ओळखूंक पावता. तरी ह्या मनशाचो व्हड गुन्यांव करूंक जायना. कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका अत्रेकातना ती घडयेक वाट चुकता. आनी तेन्ना केल्या वस्तू मदें रावन ह्या वस्तूची ओळख घेवन ती भायर घेवन वावरता. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या लोकांचेरूच तांचें मन उरता. तरी आसता तांकां गुन्यांव ना म्हणूंक जायना. कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोडून काडून तांकां इतली जाणवाय आसा तर
ह्या वस्तूच्या घडणाराक रोखडोच कित्याक सोदून काडून पावली नात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. सगळीं म्हणुया, अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मोलोक तांचे हाताचें काम परवडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे राती ही खबर कळत आसा. जबाब अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. तालेचो आवाज आयकूनूच येना, तरी शेकांशेक रितीमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पडून तांचो संतोश पावता. जबाब अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. सगळीं उतराक उबी रावया. उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, जशें नोएच्या काळार जालें तशें मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोए तालवार भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवनासलो. त्या म्हणसर पर्याडो आयलो आनी तांकां सगळ्यांक बुचकावन मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकते घेतालो, लायताक वयतालो आनी घरा बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांत उजा आनी गंधकाचो पावस पडून तांचो सगळ्यांचो वस्तू जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच घडटलें. तो दीस येतूच कोण पाठसार आनी ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्ही. तशेंच शेतांत आसत तांणी फाटीं वेचें न्ही. लोटाचे बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो, आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती दोग जाण एका आंथरुणार न्हिदलेले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दात्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलीक व्हरतले आनी दुसरीक सांडटले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें,
मोडे आसो तुवें घेतूय हें करलें. जेजू क्रिस्ताचे शोभतवाने बड़ी ऑक्टोबराचे 7 जेन्ना इस्रायल आनी हामास हांचे मदें झूज सुरू जालें, चडशे वर्तमानपत्रकार, टेलिव्हिजन चित्र दाखोवपी म्हणटाले एपोकॅलिप्टीक टायम्स, कित्याक निरपराधी लोक खूब थंय मेला, खूब करून चुकल्लीं भुरगीं अजून मरत आसा. आज आमी बारीक नदर संवसारांत मोडायले अशें दिसता की मनीस शेवट विसरला आपलो. There is still so much of drunkenness when वागत ती बायल आपल्याच्या हॉटेलांत आसली तिका थंयच मारली, मर्डर करून. आता इन्व्हेस्टिगेशन सांगता ते भाशेन त्या मर्डराक इन्शुरन्स नासले, त्या ड्रायव्हराक लायसन्स नासले, ती मर्डर हरियाणाची काय कितें आतां केलें, खूब ती बायल गेली. We are living in real apocalyptic times. People are still not worried about dying. People are not worried about the final goal of our lives. बाबडी माझी शेवट तोंडात नाही जागृत करतात. जे कितें आदी घडले, नोयेच्या काळात घडले, नोयेक तारो आयलो, 40-40 राती पावस, पुर्याळ आयलो, लोकांक घुसखोरून उडयलो, ट्रिटमेंट कोवड. सोदोम एंड गोमोरा, उजेचो पावस लोकांक काबार केले. Sodom and Gomorrah, sin cities. Today we have so many places called sin cities, now, here and now. आणि जेजू त्या काळात लोकांक शिलकायचे कधी कशें म्हणलो, आयज आमकांय एक लायक शिलकायता. People have forgotten the aim of life. आज आमी विसरले, आमी हांगाच रावूंक आयिल्ल्या भशेन ठिकाण करून आसा. पूण तरी आसतना आमी जाणो भोव करून जेन्ना कोवीड-19 पिड्या आयली आनी कांयच करून सगळें मारून उडयलें, आमकां जागृताय हाडली. आमी सगळीं हे फायनायट बिंग्स आमी वचून आनी आमचो शेवट आसा, आमी देंवताना देंवतान वचूंक जाय. त्या संवसारांतले material things, worldliness, the worldly pleasures, जेजू आज शिलकायता आपल्याला सांगून आमकां एक शिलकायता. They will be focused on eternal life. म्हजे खातीर आपलो जीव लायता तो जीव सांबाळून. आज आमी एलिझाबेथ ऑफ हंगरी बार्गेनीची उगडास करता, लिटर्जिकल रिमेम्बरन्स. कितें केलें तिणें आपलें जिवीत एके भाशेन दुसऱ्याचे सेवेक उगडायलें. 13व्या शेंकड्यांतली बार्गेन बसली, एक वर्गांत एक आवडी, तिच्या कुटुंबात विदूत फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर हातूंत ती जॉयन जाली आनी बार्गेन फ्रांसीस ह्या भशेन दुबळ्यांचे मोग करून, दुबळ्यांची सेवा करून आपली जीण घडोवली. साधली शास्त्रीक जिवितात ती जी आसा. आयज गार्डन सदांपणान आज खूब आमच्या संवसारांत कोण मोठपणान लागून बी
गिरेस्ताय मटेरियल थिंग्स संवसारीक मान कळतेपणाची किंवा इंग्लिशांत जाता परतून इंग्लिशांत जाता आनी ती झोपडी इंग्लिशांत जाली कितले एकामेकांचे नांव पिड्याक तासो उलोवप एकामेकांचे जायती बाबी कोणूच आपले कदर सोदिना सारकी कदर पावून वेग मारून हें पॉलिटिक्स आमचें कोणूच चिंतिना एक दिसा मरतो बावळी आमचे जिवनाचो शेवट आमचे सदांच मनान दवरून जेजू आयज आमकां हॉस्टेला खरी जाणवाय आपणावन जेजू आमकां आपयता खरी जाणवाय संवसारीक वस्तूंतूय खरी जाणवाय देवाचे वळखीन आमी वाडप खरी देवाची जाणवाय आमकां आपणावन ते दिसा खूब प्रमाणान दिली Petroleum radar color Gaudia, C20, Kagarazo Road, page 36. C20, page 36. स्वर्गीय बाप्पा त्या बलिदानान तुझ्या पुताचो प्रेमीक भोवती आमी समजूंक तांतून वांटो घेवन बागेवन एलिझाबेथी वरी तुज्या आनी पेलेच्या मोगांत दिसान दीस वाडोवंक आमकां फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात बागता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फूड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळे दुदां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Ooh.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. इस पर्यावरण को संताल से करने की या प्यासे शांति के बड़े विस्मय से आए ज्ञान भी आते जराव के चिकास नव्याने शास्त्री कोरोची ये लोग आत्मिक मोक्ष में भेटा तुमचे बसो आणि सगळ्याच तुमच्या बसो तुम्हाला केले मजा उघड असाल कळलं. Power the children to young. Baba Yesus menjadi pelindung menjadi dasar kita tujuan seluruh jika tugas kita juga itu. Antara siapa pun kalau kita menjadi pasang, antara Yesus cikgu adalah sejalan semesta. Kemudian kalau kita berbuat dengan servis berat. Archipelago Celestine Unisys Soprasto and Francis and Jacob Seo. Philip of Jerusalem, Sophia, Nicola, Nojo, Nojo, Nena, Yamjabam, Chikari. And then he showed in the Superstar, the Portuguese, the more political. Amazon Sachi, everything would be a translation. आप अपने घर के नाम के विषय में मर्जी करेंगे दया करुणा मानो अंकुर परिये बच्चे तुम्हारी संगति जो खुदी बाइबल तुझे बाइबल दर्द अंकुरिची बाइबल दे रहे अनुसुकाली को बनवले सब लोग करो शास्त्रीय सुधारणा का वाटते त्यांची संगीता तुम्ही कोण म्हणतो जेजू ख्रिस्ता जगत या जेजू मंडळी या संगीता जय होता है विधान जय मनाचूर मिलावा सर्वत्र निवडणुका शास्त्रीच्या सत्संग जिन्ना प्रश्न केले वाढवण्यात बरोबर प्रमाणया आमच्या Doa boleh dibilang sesuatu kali, sesuatu yang sesuatu. Yesus Kristus sendiri akan berusaha untuk kita. Perangkat kita seperti surpat yang sesuai yang suatu dipakai. Yesus Kristus menjadikan tunggal satu kita, maju satu kita dalam cepat mencari. मुझे कोई से इच्छा बहुत अच्छी निष्ठा अंजलि विश्व पर बड़े की शांति तुझे गाय को काम सभा तुझे तरह चुनिंदा संस्कार संस्थान ये तुझे शांति सुना कर तुझे सोया एक विकार शांति दिया Devace
जागृत रावन शेवटीच्या राजाचे दोळे लावून जीव कापयतलो जेजू ही देवाची शरीर संसाराचे पाप काढले त्याच्या जेवणात आता वाटून घेतलेली आणि सुपारी D47 Zoe Preeti Mogwasta, page 75. D47, page 75. सोफी उभी राहूया. याज्ञिक संस्कार येऊन तयारी करतल्यापासून याज्ञिक आमचो रेगनापासून मागणी. देवा आमच्या बाबा, तुवें जेजूक नवे आनी सासरी खोराराचो करून याज्ञिक कसो मागलोय आनी ताच्या मुयापणान तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकांक वांटो दिलोय. आमचो याद रेगन वडियांनी याज्ञिकपण घेवन तुवें वेंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिलवासता आनी ताचे तुजे पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणी आनी सर्वांनी शुभ वर्तमान परवडून विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरून आनी कामून आसतना मागणी करून जेजू तो अदीक चिटकून रावन बापा बरी खबर परगोटली हातयान ताका खोल. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोवती याज्ञिकी संस्कारनी तयारी करून ताका घोटायेचो ओग दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रार्थया. सर्वेश्वराचे बापा, तुझ्या खूप पवित्र जेवणात आम्ही घेतला
देखून तुका आमची काळजांत आमी काळजांत हांव देन वाचता. आनी जशें बागयूंत एलिझाबेथ हंगरीची तामून आसतना तुजी भक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजी तुजी सेवा केली, तशेंच आमच्या भावमणीची चाकरींत आमचें जिवीत करचूंक आनी अशी काळजांतान तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आज नवी फिरगोज गवळीक सभा घडोवन हाडपाची जागृताय जमाती निमण्यो दुर्गाबाडी सांजे 6:30 वाजता तांच्या पवित्र कुर्साचे दुर्गाबाडी आणि व्हडले पार्ट टू सांजे 6:30 वाजता नॉर्मन फेर्नांडीसाचे बरोबकार पवित्र कुर्साचो समोर ऑपोजिट होली क्रॉस एक्टिवा शोरूमाच्या फाटल्यान व्हडले पार्ट टू वांटो घेवन मागता तेजे भाड्यान तशेंच आयज आमचे ऑल्टो सर्वीस इंटरडिनरी फुटबॉल टोर्नामेंटाक सालिगांव सेमिनारींत आमी तांकां बरें सांगता आनी तांचे देवाचो किरी आशिर्वाद सर्वेश भोव तुमची सगळी आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचूया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.